जोकी आलेमावाचो पूत युरी आयतारा गोवा फॉरवर्डात भितर सरत सावन तो आनी कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायस हांचे मदीं राजकीय गैर सुरू जाला। क्लाफासान 150 कोटी रुपयाची भानगड केल्या असो आरोप युरीन केला। क्लाफास मात म्हणटा हे पुराय फट। युरीन हो आरोप सिद्ध केल्यार तो आमदारकेचो राजीनामो दिवपाक तयार आसा। आयतारा रातचे कुंकळे जाल्ल्या सुवाळ्यात युरी आलेमा गोवा फॉरवर्डात भितर सरलो। ह्याच सुवाळ्यात गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायच्या हजेरेन युरीन ह्यो भानगडीचो आरोप क्लाफासाचेर केल्यो। त्या भायर तो लोकां खातीर कांयच करिना अशें युरी म्हणटा। की आमी कुंकळचे मतदारसंघाची रक्षा करतले इतले की जोडीक दिसूंक जायना की 10 वर्सां गेली म्हणून 10 वर्सां वचूंक ना 7 वर्सांच गेली म्हणून फुडल्या 3 वर्सांत कितें त्यो येता ते बॉलाक सिक्सरी मारया हो मारपा खातीर तुमी सगळ्यांनी एकवटान रावपाची गरज आहा। क्लिफास डायस मोठ्या भुरग्याक वयर काडपी बाब जोकी आलेमाव जेन्ना तो सरपंच हाल्लो तेका झेडपी मेंबर केलो बायलेक हालो म्हणून कोण आसली तेलो झेडपी मेंबर केलो चेअरमॅन केलो आनी ही एडवांटेज घेवन मेजर डुप्लिकेशन हिंगा रस्ते करून फ्रॉड करून जोड 150 करोडाचे हिंगा फ्रॉड जालेले हांव मागता बाब विजय सरदेसाय राणी बारीकशे 150 करोडाचे हिंगा डुप्लिकेशन आनी जॉली कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेगेले भायले नांवान हिंगा रस्ते करपाक तेणे फ्रॉड केला कुंकळकाराचो घात केला। तेन्ना पोल्युशन जाता एक आमकां लोकांनी एक मेमोरेंडम दिल्लो की हो आमदार जे आतां एक फिशमील थिंगा कुंकळच्या आयडीसींत आहा युनायटेड मरीन म्हणून आनी हो युनायटेड मरीनाचो पार्टनर बाब क्लिफास डायस जो ओनर आहा आनी जो क्लिफास डायस आहा हे आंबोलेच्या गांवांत प्लॉट कोण विकताय तो पयर 2-3 दीस आदी पेपराचेर उलयला की आनी नागमारी आहा ते बंद कर। कुंकळ्ळेचो काँग्रेसीचो आमदार क्लाफास डायस मात म्हणटा ह्या आरोपात कांयच तथ्य ना, ही फट। गोवा 365 कडेन उलयतना ताणें सांगलें युरीन आरोप सिद्ध करून दाखोवचो हांव आमदार म्हणून राजीनामो दिता। जाय तें उलयलो म्हणजे कितें हांवें कितें 150 करोड स्कॅम केलें हें केलें कुंकळ्याकू तेजो कोण आसलो तेगे डॅडी आसलो मिनिस्टर हें तेका खबर ना आसतलें आनी तें स्कॅम कितें जालें तें तेणें तें प्रूफ करून दाखोवचें आनी मुठूय दुसरे वदान फॅक्ट्री हांव फीश मिला आनी फॅक्ट्री हांव पार्टनर आस मुठूय हांव पार्टनर म्हणून आसतलो हांवें थिंगा ऑलरेडी थिंगा CMA लेटर कोन्न हांवें बंद केलें आनी फॅक्ट्री जावपा आसलो ती हेगे अंकलान चर्चिलान थिंगा डायरेक्ट लेटर दिलो आसा CMA आनी परमिशन दिच म्हूण आनी हांवें लोकां लोकांक चोयलो आसता लेटर हांव तें मागीर इलेक्शनां जाय जाल्यार टायमार हांव तें पब्लीश करतलो सगळ्याक आनी हो कितें उलयता म्हाका कळना कोण स्कॅम जालें तेदो तुमचे तुगे डॅडी सपोर्ट करता तेदो हांव बरो आसलो आनी आतां हांव इलेक्शनां MLA जालो म्हूण हांव करप्ट जालो चॅलेंज करता हो पॉयंट जालें तें खंयचें स्कॅम कितें आहलें म्हाका तें प्रूफ करून दाखोवचें हांव पॉलिटिक्स सोडना तेणें सोडून घर बसपाचें। कुंकळ्ळे एक मिटींग जाली आनी आमगे एक्स MLA जोकी आल्या मागीर चेडो काल गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालो आनी तो जाय तें उलयलो म्हणजे कितें हांवें कितें 150 करोड स्कॅम केलें हें केलें कुंकळ्याकू तेजो कोण आसलो तेगे डॅडी आसलो मिनिस्टर हें तेका खबर ना आसतलें आनी तें स्कॅम कितें जालें तें तेणें तें प्रूफ करून दाखोवचें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव।